नमस्कार, माय गोवा नेटवर्कात तुमकां सगळ्यांक येवकार. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच हांणी तिसऱ्या पावण्याच्या वेंचणूक लढोवपी उमेदवारांचे एफिडेविटचे विश्लेषण केला. आमी तुमच्या मुखार घेवन येता हाचो निया. तिसऱ्या पावण्याचे मतदान 7 मेक जातले. ह्या पावण्यार 12 राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 96 मतदारसंघांनी मतदान जातले. ह्या 96 सुवातीं खातीर 1352 उमेदवार आपले नशीब आजमायतात. हातूंत 1229 दादले उमेदवार आनी 123 बायल उमेदवार आसात. ह्यो बायल उमेदवार फक्त 9% आसात. ह्या विश्लेशना प्रमाण 18% म्हळ्यार 244 उमेदवारांचेर गुन्यांवकारी केसी आसात. हातूंतले 172 जाण म्हळ्यार सुमार 13% जाणांचेर गंभीर गुन्यांव दाखल केल्ले आसात. तातूंत खुनाचे 5 आनी 24 जाणांचेर खुनाचो यत्न करपाचो म्हळ्यार अटेम्प्ट टू मर्डरचो आरोप आसा. 38 जाणांचेर बायलां आड गुन्यांव करपाचो आरोप आसा. हातूंतले 2 बलात्काराचे आरोपी आसा. 17 जाणांचेर हेट स्पीच संबंधीत केसी आसात. 7 उमेदवारांनी आपूण गुन्यांवकार थारिल्ल्या म्हळ्यार कॉन्विक्टेड प्रकरणांची घोशणा केल्या. काँग्रेसीच्या 68 उमेदवारांतले 26 आनी भाजपाच्या 82 उमेदवारांतले 22 उमेदवारांनी आपल्या आड गुन्यांवकारी खटले प्रलंबीत आसा अशें जाहीर केलां. 7 मेक जावपी तिसऱ्या पावण्याच्या 96 लोकसभा जाग्यांतले 43 म्हळ्यार सुमार 46% रेड अलर्ट मतदारसंघ आसात. कारण ह्या मतदारसंघात 3 वा चड उमेदवार जांचे आड गुन्यांवकारी खटलो प्रलंबीत आसा ते वेंचणूक लढयतात. आता आमी उलोवया धनवान उमेदवारा बद्दल. तिसऱ्या पावण्यात 392 करोडपती उमेदवार आसात. हातूंत भाजपाचे सगळ्यात चड 77 उपरांत काँग्रेसचे 60 करोडपती आसात. हे खेरीज 227 अपक्ष उमेदवार करोडपती आसात. पुराय भारतात तिसऱ्या पावण्याच्या उमेदवारा मजगती भाजपाच्यो दक्षिण गोंय उमेदवार पल्लवी धेंपो सगळ्यात चड मालमत्ता आशिल्ल्यो उमेदवार आसात. तांणी 1361 कोटी रुपयाची मालमत्ता जाहीर केला. मध्य प्रदेशातल्या गुणा मतदारसंघातले भाजपाचे उमेदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया 424 कोटी रुपयाच्या मालमत्तेसयत दुसऱ्या सुवातेर आसात. महाराष्ट्र कोल्हापूरचे छत्रपती शाहू शहाजी जे कोल्हापूर मतदारसंघाचे काँग्रेस उमेदवार आसात ते 342 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसयत तिसऱ्या सुवातेर आसात. 5 उमेदवारांनी झिरो एसेट म्हळ्यार शून्य मालमत्ता जाहीर केल्या. 591 म्हळ्यार सुमार 44% उमेदवारांनी ग्रॅज्युएट वा ताचे परस चड शिक्षण आसा अशें जाहीर केलां. हातूंतले 21 जाण डॉक्टरेट पदवीधर आसात. सुमार 47% 639 जाणांचें शिक्षण 5वी ते 12वी मजगती जालां. 19 उमेदवारांनी आपूण अशिक्षीत म्हणून घोशीत केला. 30% 411 जाण युवा म्हळ्यार 25 ते 40 वर्सां पिरायेचे उमेदवार आसात.